पीपीपी सक्रिय गुंतवणूकदारांक खाजगी सरकारी जमनीचेर गुंतवणूक करूंक मेकळीक सरकारी जमनी पीपीपी खाला आयल्यार गोयची उदरगत म्हणटा मुख्यमंत्री। प्रकल्पांक आडखळ हाडपी एनजीओ बरोबर चर्चेची तयारी। शिवसेनेक गळती चालूच, नवो मंत्री रत्नागिरीचो उदय सामंतूय शिंदे कॅम्पाक जॉइन जावंक पावलो गुवाहाटीत। शिवसेनेची बंडखोर आमदारांक अपात्र थारोवंक हालचाली, एकनाथ शिंदे लीगल स्ट्रॅटेजीत बिजी। गोंयांत ट्युरिस्टांचे स्पेंडिंग समाधानकारक ना, वाडूंक जाय। ट्युरिस्ट सुवातींनी शिस्त जाय, बेकायदेशीर गजाली वाडल्यो। ट्युरिझम आयटी मंत्री म्हणटा 2024 मेरेन हर घर फायबर। गोंयांत ओला उबर ट्युरिस्ट टॅक्सी सेवा सुरू करपाचे येरादारी मंत्री मोविनाचे शिनाल। गोंयांत कॅब सर्व्हिस हाडपाचो प्लान, प्रत्येक क्षेत्रात सर्त आसता, आतां सगळ्यांनी तयार रावचें। 11 जुलयाक सुरू जावपी विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर गोयच्या विधिमंडळ सचिवालया वतीन आमदारां खातीर 2 दिसांची कार्यशाळा। विधानसभेचे कामकाज कशें चलता ताचे दितले प्रशिक्षण। टीसीपी मंत्री विश्वजीत विरोधी पक्ष फुडारी मायकला मदलो वाद चालूच, दोगांयचो ट्विटर वॉर। लोबो म्हणटा मिडिया अटेन्शन घेवचे पयलीं मंत्र्यांक इशू पळोवचो। विश्वजीत म्हणटा वेल्या पोझिशना वेले जातले एक्सपोज। बेळगांव तालुक्यांतल्या कल्याळ पुला लागीं नाल्यांत क्रुझर पडून 7 जाण आगताक सोंपले, 9 जाण गंभीर जखमी। सोंपल्यात ते गोकाकचे, बेळगांवां वताले कामाक। आणि लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोटवेंचणुकेत बीजेपीचे मोठे येस। यूपीत लोकसभेची 2, त्रिपुरात विधानसभेची 4तली 3 सीटां काडली। त्रिपुराचो मुख्यमंत्री जिखलो।